विशाल आत्महत्येचो निर्णय घेवपाकूच शकना खंय. मरणाचे घडणुकेची दुसरी बाजूय विचारात घेवन करचो तपास. आवय आनी भावाची मागणी. दुयेंसाच्या लक्षणाचेर केल्ले दुर्लक्ष आनी हॉस्पिटलांत भरती जावपाक कळाव केल्ल्यानूच मरप्यांचे प्रमाण वाडले. कोरोना तपासणीचे प्रमाण वाडयतलो म्हणटा मुख्यमंत्री. बनावट चलन प्रकरणात अटक केल्ल्या 5 जाणांक 8 दिसांचो रिमांड. चौकशे खातीर गोंय पुलिसेची टीम चंदीगड रवाना. रस्त्याचे हॉटमिक्स डांबरीकरण केल्ले पूण परतून पडली फोणकुलां. उण्या दर्जाच्या कामाक लागून नावेलकार चाळवल्यात. योकार हांव शिवेंद्र तारी. पळयत खबरो विस्तारान. कोरोना दुयेंसाच्या लक्षणां कडेन केल्लें दुर्लक्ष आनी हॉस्पिटलांनी भरती जावपाक वेळ काडिल्ल्यानूच मरप्यांचो आंकडो वाडटा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. फाटल्या 24 वरांत 11 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्या सांगातान नियाळ बसका घेतली. तशेंच शाळा उक्त्यो करपा विशीं बेगीनूच निर्णय घेतले अशें ताणें सांगलें. सरकारी हॉस्पिटलांनी बरे तरेच्यो सुविधा मेळटात. देखून सर्वसामान्य लोकांनी खाजगी हॉस्पिटलांनी भरती जावपाची गरज नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कोरोना दुयेंतीक जमनीचेर न्हिदचें पडिल्लें ही गजाल ताणें मान्य केली. पूण ते एका दिसा खातीर आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. कोरोनाच्यो केशी अचकीत वाडिल्ल्यान जीएमसीन साधन सुविधा नाशिल्ल्यो. पूण दुसऱ्या दिसा मात सगळ्या दुयेंतीक खाटी दिल्ल्याचें ताणें सांगलें. तशेंच जीएमसींत अजूनय कांय खाटी रित्यो आसात खंय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. भारतांतलो कोरोना केशींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. फाटल्या 24 वरांत 83,809 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली. जाल्यार 1,054 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. देशांतल्या कोरोना केशींनी 49 लाखांचो आंकडो हुंपला. भारतात एका दिसा 83,809 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. मरप्यांचो आंकडो एकूण 80,776 पावला. जाल्यार एकूण 80,292 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतात 49,30,236 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट सापडल्यात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 9,90,000 पावला. जाल्यार 38,59,399 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रात 10,77,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. आंध्र प्रदेशांतलो आंकडो 5,75,000 पावला. तामिळनाडूच्यो केशी 5,08,000 जाल्यात. कर्नाटकान 4,67,000 मजल मारल्या. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 3,17,000 पावला. पुराय संवसारांत एकाच दिसात 2.5 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केशी 2,94,00,000 लाखां वयर गेल्यात. 9,32,000 लोकांक जीव होगडावचे पडल्यात. जाल्यार 2,12,00,000 लोक बरे जाल्यात. आनी कोरोनान घाम काडिल्ले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिकेंतलो आंकडो 64,26,000 पावला. 49,30,000 हो भारतांतल्या केशींचो आंकडो. ब्राझिलान 43,15,000 मजल मारल्या. जाल्यार रशियान 10,68,00,000 नोंद केल्या. आनी पेरूच्यो केशी 7,22,000 घरात पावल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आमचो भाव आत्महत्या करपाक शकना हो घातपाताचो प्रकार आसपाक शकता. देखून ही फाटभूंय लक्षात घेवन विशालाच्या मरणाची चौकशी जावची. प्राध्यापक विशाल च्यारीचे फामिलीन मागणी केल्या. हे विशीं तांणी पुलिशेंत कागाळय केल्या. गोंय विद्यापीठात अर्थशास्त्राचो पालवी प्राध्यापक म्हणून काम करपी विशाल च्यारीची कूड 12 तारखेर चंद्रेश्वर पर्वत वाठारांत गोळ घेतिल्ले अवस्थेंत सापडिल्ली. मरणाचे घडणुके पयलीं तो 13 दीस गायब आशिल्लो. अर्थशास्त्रात ताणें PhD केल्ली. हालींच ताची गोंय विद्यापीठात पालवी प्राध्यापक म्हणून नेमणूक जाल्ली. विशालाच्या मरणाचे घडणुके विशीं ताची आवय आनी ताचो भाव गोवा 365 कडेन उलयलो. पुलिशेन मरणाची दुसरी बाजू विचारात घेवन चौकशी करची आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या. ह्या विशीं तांणी केपें पुलिशेंतूय कागाळ केल्या. तेचो मर्डरच केलो असो दिसता म्हाका आनी कांय दिसना. कित्याक ते तशें ते करताले. प्रत्येक खेप ते ताका झगडपाक ताका पयलीं धाडटाले आनी मागीर आपूण झगडून येताले.
त्याने भयणी सुद्धा सांगला हे तो मिसींग जाता भयणीन म्हाका सांगला चेडवान माझ्या कितें आपूण केन्ना ना गो आपूण दीदी केन्ना सुसायड करचो ना आपूण शिकोवन कितें उपयोग जालो तर अशें करता जाल्यार तो सुसायड करपी न्ही कळ्ळें न्ही आमचो भयणी कडेन तशें उलयलो रक्षाबंधनाक की आपूण सुसायड करचो ना ह्या स्टेजीचेर पावचो ना म्हणून असो तो उलयलो आनी त्याच संशयाचेर आमी ते पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केला की तो असो करचो ना म्हणून तेजी बायल सदांच तेज्या वांगडा झगडटाली ताका फुडें काडून आमच्या वांगडा झगडोंक लायताली ते एक उतर उलयलें आनी तेज्या नंतर ती भरपूर कितें करूं आनी चड संशय येता कित्याक त्या दिसा 29 ऑगस्टाक तो मिसींग जाला पळय तेन्नाच्यान ते आमकां मिसगायड करता कळ्ळें न्ही दनपारां 2:30 सुमार तेणें कोणाक दुसऱ्याक फोन करपाक लायलो तेणें डायरेक्ट करचो आशिल्लो म्हाका कळ्ळें न्ही आनी रातचो तेज्या फ्रेंडान फोन केलो आनी सकाळीं 4:30 वरांचेर तेणें फोन केलो आनी ते म्हाका म्हणटा की तो विशालाक तुमी शांतादुर्ग चामुंडेश्वरी आनी चंद्रेश्वर भूतनाथार कित्याक पळयना आं म्हटल्यार ताका कशें कळ्ळें ती गाडी थंय आसा बी म्हणून पयल्याच दिसा हें आमचें मेन कन्सर्न आमकां फक्त न्याय जाय विशालाक कशें त्रास केला आनी तेणें हे जर तेणें तशें केलां सुसायड जर पुलीस म्हणटा तशें तेणें सुसायडीच केला म्हणटा तशें जर तेणें केल्लें आसा जाल्यार तेजेर आमकां न्याय जाय कित्याक सांग म्हाका काल अशें कळ्ळां की विशाल ताका पर्वतार वयचे पयलीं मेळ्ळा म्हणून पूण म्हाजे कडेन ठोस पुरावे कांयच ना की ताका मेळ्ळा म्हणून कोणा मेळ्ळो तो तेजे बायलेक ताशी पूण म्हाजे कडेन सद्या ठोस पुरावे कांयच ना कळ्ळें न्ही हांव ते गोळा करतलो आनी म्हणटा हांव म्हणूंक शकता की आतां हें कळ्ळां पळय तेजे वयल्यान हांव म्हणूंक शकता म्हाका कोणें म्हटलें पळय तेजे गोवा 365 खातीर केपेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बनावट चलन प्रकरणात पणजी पुलिशेन अटक केल्ल्या 5 जाणांक 8 दिसां खातीर रिमांडाचेर घेतल्या. दुबावितांची पुलिशेच्या अर्थीक गुन्यांव फाट्याकडल्यान चौकशी जातली. फुडले चौकशे खातीर गोंय पुलिसांची टीम चंदीगड गेल्या. चंदीगडच्यान आयिल्ल्या 5 पर्यटकांकडल्यान पणजी पुलिशेन 2,96,400 रुपयांच्यो खोट्यो नोटी जप्त करून तांकां अटक केल्ली. राजदीप, गगनदीप, हरप्रीत, राहुल आनी अनुराग अशी ह्या 5 पर्यटकांची नांवां आशिल्ल्याचे उत्तर गोंय SP उत्कृष्ट प्रसून हांणी सांगले. पणजे आनी पर्वरी वाठारांत तांणी ह्यो खोट्यो नोटी चलनांत हाडिल्ल्यो. तांचेर पाळत दवरून तांकां अटक केल्ली. दुबाविता आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 489A खोट्यो नोटी आनी बँक नोटी, 489B खोट्यो नोटी दवरप आनी 489C कलमा खाला गुन्यांव नोंदयला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. नावेलच्या रस्त्यांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पावसा पयलीं रस्ते सामके गुळगुळीत आशिल्ले, पूण पावसान फोंडकुळा पडून रस्त्यांची चाळण जावन रावल्या. ताका लागून कितल्याशाच जाणांक रस्त्यार पडून अपघात जाल्यात. गोवा 365 गोंयभरच्या रस्त्यांचो विशय लावन धरला. नावेलच्या रस्त्यांची अवतिकाय ह्यान आदीं आमी दाखयल्ली, पण प्रशासनाक मात ताचें कांयच पडून गेल्लें ना. नावेलकरांनी पावसा पयलीं रस्त्याचे परिस्थितीचेर उजवाड घातिल्लो. रस्त्याचे हॉटमिक्स डांबरीकरणूय केल्लें, पूण परतून फोंडकुलां पडली. हाचे फाटलें कारण कितें आसपाक शकता? उण्या दर्जाचें काम. कॉन्क्रीट घालून तरी फोंडकुलां पुरोवची अशी मागणी ताणें केल्या. आमकां म्हळ्यार हे रोडार आतां ते 20 पावट तर सारको केलो हिंगा आनी रावंड फोंडार आमगे शेणां तरी घर तरी बरें आसतलें, बट हे रोडार चोवपा न्हू हे म्हाका दिसता गोड कालोवन कोता कितें म्हणून जावंक म्हणून रोड आतां तांकां खबर आहा बाबा पावस लागपा आहा. एप्रील म्हयन्यांत तेमी तो रोड रिपेर करूं जाय आनी पावस काबार जातकूच ऑक्टोबराक परत करपा जाय. आनी ना जाल्यार तांकां जायना जाल्यार तें फोडून हें करपा जायना तो रोड हाका बेत्या करपा जायो. कितू जाण एक्सिडंट जावन पडय तांकां आम कितू पाट प्रेस दिल्या फाटीन आमकां नाका लोकां एक्सिडंट जाल्लो सो लोकां लायफ सेव करपा एटलिस्ट यू कॅन डू दीस रोड न्हू. आम बोब मान रस्त्यार येवपा नाका परत परत कर म्हूण सांगता तुमकां. आयज 20 फावटी रोड घायले, 20 फावटी आख्खे पाड. कितें कॉन्ट्रॅक्टर ते डांबरा भितर उदक घालून हाडटा काय कितें करता म्हणून कांय कळना. आनी सारकी दशा इतू पेड्या जाला, डेली सकाळी सांजचे लोक पडत आहा. आनी पयर ते घातला पळय वॉटर प्रूफ म्हणून घायलाय. केसो वॉटर प्रूफ आनी कितें म्हणून कांय कळना बाबा. हांगसरल्यान जो रोड स्टार्ट जाता रावफोंड पर्यंत
कमीत कमी 20 एक फाटी घायलाय. 20 फाटी पाड घालप म्हळ्यार पावसाचं लुकसाण जाता का तुमचं कॉन्ट्रॅक्टरचं लुकसाण जाता कांय कळना. आनी आतां इस्कॉल बंद आहा तरी पण बरें आहा. इस्कॉल जर स्टार्ट जालें जाल्यार भुरग्यांक वचपाचें हाडपाचें कशें कितें करप. एक एमर्जन्सी म्हणून आसता त्या टायमार तुमी अशी पाड रस्त्यार आमी पडले जाल्यार कोण आमकां व्हरपी बाबा. हे सगळें मातशें हांव सरकारा कडेन अपील आनी रिक्वेस्ट करता की ताणें त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर लक्ष दिवचें आनी नावेली जे लोक आहा MLA आहा नावेलीचो तो चड करून लक्ष दिवपाक जाय कित्याक तेगे ऑफिसू बंद आसता बावड्याले. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत. संसदावेल्या कोयराच्या विशयाक लागून मडगांव पालिका मंडळाची बसका बरीच तापली. ह्या विशयावेल्यान विरोधी गटाचे नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष पूजा नायका मदीं शाब्दीक युद्ध रंगलें. कार पार्किंग आणि बँकेन पैसे डिपॉझिट करपाच्या गैरव्यवहाराचेर गरमागरम चर्चा जाली. सोंसड्या वयल्या कोयराचो विशय अजूनय सुटावो जावंक ना. कोयराचे प्रक्रिये खातीर केल्ल्या उपाय येवजणेची तोखणाय जाल्ल्या उपरांत आतां परतून एक फावट ह्याच विशया वयल्यान बोवाळ जाला. हो विशय सुटावो करपा खातीर गोंय धन कोयर वेवस्थापन महामंडळा कडेन कितल्योश्योच बसका जाल्यो पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना. आतां सोंसड्या बायो डायजेस्टर सेटअप करपा खातीर पालिकेन परतून एक फावट खासा बसका आपयल्ली. गोंय धन कोयर वेवस्थापन मंडळाच्या ह्या प्रस्तावाक पालिकेन मंजुरी दिवपाचें थारायलां. आमचो प्लॅन कितें आसा हो सोनसड्याचेर एक प्लांट घालपाचें आनी हे आमी 2 फेजीन घालपाक जाता. फर्स्ट फेजीन आमी 3 मशिनां पयलीं घालता 5 TPDची आनी सेकेंड मागीर आमी 4 मशिनां. सो हो एक प्रुवन टॅक्नॉलॉजी आसा जातलें सारकें त्या कारणा खातीर आमी एज अ रेजोल्युशन घेतलां. आनी हे घेता आसतना सुद्दां हितून टेंडर प्रोसेस बी कांय आसपाना कित्याक जॅम पोर्टल जो आसा गव्हर्मेंटान अप्रूव केल्लो आसा तेजेर घेतलेलें. सो हितून कांयच आनी कसलें हें ना. तेणी सांगलां आमकां की ते शेड जी आसा कन्स्ट्रक्ट करपाक ते म्युन्सिपालिटी करता तेकाय बी तितलें खबर ना. तेणी सांगलां हेजेर आनी एक थोडी स्टडी करून रोखडें सांगता म्हणून. बाकीचो सगळो कित्याक आतां गव्हर्मेंटाचो प्रपोजल ना. Goa Waste Management Corporation, they had proposed a 5 TPD biomethanation plant, and they had proposed 7 plants, all 7 of them at the existing Sonsoda site. And there was a discussion taken place today, and the council has decided to approve that proposal. As we all know, there is a constraint at the Sonsoda site because there is an old dump lying there. There is a landfill which is not in operation. There is a shed where windrows composting is taking place, but it was designed some time back. The quantum of waste coming to the site is much more than what it was designed for. There are issues for windrows composting, the time period required for composting. So after examining all this, we have made a proposal, a technical proposal of how the problem could be resolved. And since there is consent at the site, at one time you will not be able to do any work at the site, we have suggested to go in a phase. बहुमजली कार पार्किंगेच्या विशयाचेर चर्चा जाली. ह्या प्रकल्पात कांय लोकांचो हस्तक्षेप चालू आशिल्ल्याचे आर्थूर डी सिल्वान सांगलें पूण हे मनीस कोण ते मात तांणी सांगलें ना. हितून कावन्सिलरांनी फेल जाले म्हणपाक कावन्सिलर्स फेल जाले म्हणपाक शकत ना. कावन्सिलरांक सगळ्यांकूच जाय हांगसर कोण तरी सुपर पावर हें हाडयता. कित्याक मल्टी स्टोरी पार्किंगा आमी गव्हर्मेंटा कडेन फंड्सूय मागूं ना. फंड्सूय आसा तेका रिजर्व दवरलेले ते फंड्स आमचे ते आतां FD आहा ते पिल्ल काडवता. सुपर पावर कोण हां सुपर पावर तुमची इतले आनी बरें कोणाक खबर आसतलें. म्हाका दिसता कोणें पॉलिटिशनच आसतलो न्ही. कितें एक मडगांवाक जें पार्किंग जाता जें म्हाजे थ्रू जाल्लें हांवें फावंडेशन घातलेलें म्हूण गडे हाडयता आसतलो. मल्टी लेवल पार्किंग जे म्युन्सिपालिटी प्रोजेक्ट केला तेजे सायडीन जो जागो आसा वीक न्ही म्युन्सिपालिटी देट वी हॅव एक्वायर्ड इट. पण कोण तरी ते प्रोजेक्ट घालपाक सोदता वीच एज अ PDA मेंबर एज अ कावन्सिलर आमी तो सद्या बंद दवरला. आमी पार्टीक सांगला की तो जर आमी एक्वायर करना तेजे प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट्स. ते मल्टी लेवल पार्किंगाचे थंय खंय कोण तरी आमचे कितें तरी प्रोजेक्ट घालपाचो कितें प्लॅन आसा म्हणून सांगलां. आनी जेन्ना ते PDAन आयिल्ले तेन्ना MLAन बी ताका डिफर केल्ले पळय आनी तो म्युन्सिपालिटीक धाडचे की तो लँड अक्वायर्ड बाय सम प्रायवेट ओनर की गव्हर्मेंट म्हणून ते. सो आयज मेरेन तेजेर आमकां आतां कांयच खबर ना. आतां हो जो टॉपीक आयला तेजेर चीफ ऑफिसर आनी आमच्या इंजिनियराकूय सांगलां की हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. बँकेत पैसे डेपॉझिट करपात गैरव्यवहार जाता ही गजाल मुख्य अधिकारी अजित पंचावडकरान मान्य केली.
रोख रकमेची गैरवापर जाल्ल्याची गजाल आपल्या कानार पडल्या. याविषयी चौकशी करपाचे उतरय ताणें दिलां. I noticed that there was an irregularity in depositing the cash in the bank. But unfortunately, the dealing hands, the accounts officers and all, they did not bring it to my notice. But somehow through my this thing, I realized that there was an irregularity. The cash was not deposited in time, and it's a huge cash, which was an irregularity. So in order to correct that, what we ensured that we directed the bank to come here in the office and collect the entire cash. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचले पालिकेच्या गोठणी कडेन म्हणटा त्या वाठारांत कोयराच्यो राशी सांचून उरल्यात. रस्त्यार लायटी नाशिल्ल्याचो फायदो घेत लोक राती कडेन येवन हांगसर कोयर उडयतात. पालिकेन हाचेर लक्ष दिवन कोयराचो विलो लावचो थळाव्यांनी मागला. गोठणी कडेन म्हणटा त्या वाठारांत रस्त्याच्या दोनूय वटेन कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा. दिवचले पालिकेन हाचेर लक्ष दिवन गरजेची उपाय येवजण करची थळाव्यांनी मागला. पळयात तांचे गाराणे. आमी आतां पळयता ह्या रोडान आमचो यो वच जाता की ह्या रोडान रातचे आमी वयता पळय तेन्ना आमकां लायटीचो खूब त्रास जाता. लायट येता गाडी घेवन पळयता केन्ना रातची खूब त्रास जाता. म्हणजे गोरवां येता मदीं आनी आतां हांगा पळोवंक गेल्यार हांगा गार्बेजीचो खूब गार्बेज कितली उडयल्या ती पळय रस्त्यार पळया तुमी गार्बेज कितली उडयल्या ती. ह्यो लोक फायदो घेता. लायट नासलेल्या ह्या कारणान लोक फायदो घेता. दिवचले म्युन्सिपालिटीच्या वॉर्ड नंबर 5 एक वाठार आसा. हांगासर तुमी पळयशात स्पेशली रातचे पळयशात जाल्यार हो फूल एक 500 मिटराचो रोड आसा. हो पूर्णपणे एकदम दाग सारको काळोख आसता. कित्याक म्हटल्यार हांगासर लास्ट फार्म जो आसा तो गोठणेश्वरा कडेन आसा आनी तेच्या फुडें डायरेक्ट म्हणटा तो जंक्शनार आसा आनी मदल्या वाठाराक कांयच लायट ना. आनी लायट नासल्या कारणान हे आमी तुमी पळोवंक शकता हांगासर कितलीशीच गार्बेज ती फक्त पेपरच न्हू तर हेचे जनावरांचो कोंबड्यांचो म्हणजे वेस्ट केसांचो वेस्ट अशें लायट नासतना हांगासर सदांचपणे उडयता आनी वयतात. विशय फक्त कचऱ्याचो न्ही लोकांच्या हेल्था विशयी आसा आनी हांगाच्यान यो वच करणाऱ्या लोकांचोय आसा. रातच्या काळोखान हांगासर कितेंय घडूं शकता. चोरी जावं शकता. कोणाचेर अटेम्प्ट टू मर्डर जावं शकता. कसलोय वायट प्रकार घडूं शकता. ताका लागून सरकारा कडेन मागता हांव की ह्या वाठाराचेर मातसो लक्ष दिवचो. काळोख आसा तो मातसो लायटी घालून हांगासर मातसो उजवाड करचो ह्याचेर. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. कोरोनाच्यो केशी दिसान दीस वाडत आसात. अशें आसलें तरी गांवांतले बाजार मात चालूच आसात. ह्या बाजारांनी सामाजीक अंतर दवरप तशें कठीणच. बाजाराच्या दिसा भोंवतणच्या वाठारांतले लोक बाजारांत येतात. सामाजीक अंतर दवरप सोडूनच दियात. सगळेच लोक मास्क घालतातच अशें ना. हातूंतल्यान आमी नेमके कितें करपाक सोदतात? आनीक एक लॉकडावन माथ्यार मारून घेवपाची तयारी? कोरोना महामारीक लागून फाटले 6 म्हयने बंद आशिल्लो बाणस्तारचो बाजार ब्रेस्तार आनी शुक्रार दीस भरतलो. सोपो आनी कोयर उखलपा खातीर ब्रेस्तारा पावणी जावपाची आसा. बाणस्तारी बाजार भोम अडकोण पंचायत क्षेत्रांत येता. गेल्ले 6 म्हयने जाले आमचे बाणस्तारचें मार्केट जे कोविड-19 खातीर क्लोज आशिल्लें ते आमी पयर गेले ग्रामपंचायतीचे मिटिंगेक डिसिजन घेतलां की जे 17-18 तारखेक जो ब्रेस्तार शुक्रार जो आसा तेन्नासून आमी बाजार चालू करपाचो. त्या निमित्तान आमी आयज ऑक्शनाचे दोनी पावणी केल्ल्यो ज्यो कचरो काडपाची ती टिट्याची पावणी ह्यो दोनी पावणी आयज आमच्यो ग्रामपंचायतीन जाल्ल्यो आसा. एक पावणी गेल्ली आसा 3,95,000 रुपयान. दुसरी पावणी आमची कचराची आसा ती 2 लाख रुपयान 1,95,500 रुपीजान गेल्लेली आसा. दोनी पावण्यो एक विशांत बोमकर आनी दुसरो जयेश तिवरेकार हेका पावणी 6 जाल्लेली आसात. आमचो ग्रामपंचायतीचो सेक्रेटरी ह्या पावणेक हजर आशिल्लो आनी तशीच मार्केट जातलो तेन्ना दर ब्रेस्ताराक कचरो जो आसा तो कलेक्शन करून आमी जसो आमची कंडिशन आसा तशेंच आमी तिका टिटो कलेक्शन करपाक ग्रामपंचायतीन इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. ते पद्दती प्रमाणे मार्केट चालू आसता. मार्च 31 सुद्दां आयज जी पावणी केल्ली आसा फायनान्शियल इयर मार्च 31 सुद्दां ही पावणी आमी केलेली आसा 6 म्हयन्या खातीरूच. रुमडामळ दवल्ले गांवांत कोरोनाच्यो कितल्योश्योच केशी सांपडल्यो. गांवांत सुमार 100 वयर कोरोना पेशंट मेळिल्ले. पूण लोकांनी जतनाय म्हणटा ती घेवंक ना. मास्क घालपाचें सोडात सामाजीक अंतरूय पाळोवंक ना.
कोरोना पॉझिटिव्ह आणि अजून पण मिळत आहे. करोना पॉझिटिव्ह म्हणजे आता मी काय मोजायला गेले नाही, पण आता ह्या दिवसानं जास्त मिळालेले, जास्त म्हणजे वॉर्ड नंबर 2मध्ये काही एका भागात तर पूर्ण कोरोनाच्या तिथंही आहे. त्याच्यातच एकाचा मृत्यू झाल्याचं असं कानावर ऐकू आलं. काही लोक म्हणतात त्याला हार्ट अटॅक झाला म्हणून. हार्ट अटॅक नव्हतो, त्याचं निधन झालं. पण त्याची बॉडी काही इथं घराकडं दिली नाही. त्याचा अर्थ त्याचं कोरोना पॉझिटिव्ह होता तो. आणि एक कोणीतरी तिथलं 4 दिवस ती हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आली. त्याच्यानंतर ती घरी थांबत नाही, सगळीकडे फिरते. ह्याच्यावर वॉर्ड मेंबरनं जास्तीत जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं. 100 केसेस आहेत म्हटल्यानंतर नियमाचं कोणच पालन करत नाहीत. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मास्क घालत नाही, मास्क घालत नाही आणि हे गर्दी करू नये तिथं गर्दी करतात. 100वर पेशंट झालं आणि आयसीएस पोस्ट म्हणल्यावर ते ॲक्च्युली आउटसायडर आणि आमच्या बिल्डिंगांचे सारखे माझे ओपोजिटच रावतात. आणि म्हाका हेल्थांतल्यान फोन येयलो माझे ओपोजीट 1 जाणां पॉझिटिव्ह जाल्ले आसा, तेंच्यांनी होम आयसोलेट घेतला. सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें आमच्या फ्लॅटां एकदम धाकटी आनी तांकां भायर सुद्दां सरपाक जागो ना. हांव तांकां हेल्प करता अशें जाल्यार कित्याक तांकां आनी कोण ना हांगासर. पूण हांवें मागीर तांकां रिक्वेस्ट केलें की तांकां होम आयसोलेट नाका, आमी दुसऱ्या कडेन अरेंजमेंट करया. तांकां जेवण तें हें सगळें तांकां फ्री मेळटलें म्हणून आनी ते बरें ट्रिटमेंट दिता. गोवा 365 खातीर बाणस्तारच्यान कृष्णा नायक आनी दवल्लेच्यान रमेश नायक रावत. मुरगांव पालिकेंतल्या तलाठ्याच्या कचेरेंतलो प्रिंटर गायब जाला. आयतार दीस जेन्ना तो आपल्या ऑफिसान पावलो तेन्ना ताका प्रिंटर सदच्या जाग्यार नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. प्रिंटर चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ मुरगांव पुलिशेंत नोंदयल्या. राती कडेन 3 सुरक्षा रक्षक कामाक असतात अशें नगराध्यक्ष म्हणटा. एकलो ऑफिसा भायर आनी 2 जाण गॅरेजीत. आयतार दीस जेन्ना हांव सकाळीं फुडें आयलो पळय न्हू, रुटीन वर्क तें आमचें कोविडाचें तें करपाक लागून हांव ऑफिसान आयलो. सकाळीं जर येवन पळयत जाल्यार कंप्युटर म्हाजो कंप्युटरा कडेन सायडीक प्रिंटर आसता, एक्शन प्रिंटर. तो सकाळीं कोणी तरी गायब केलो पयशे. कांयच कळना कसो कोणी येयलो तो. सगळ्याक आमी हे सायडीन दुसऱ्या ऑफिसान आमी विचारलें, ते म्हणटा आमी व्हरूं ना, तुजो काडून आमी व्हरूं ना म्हणपा लागले. आतां मागीर आमी इन्क्वायरी केली सगळ्यांक. 2 दीस आमी दिले कोणाक सगळ्यांक, बाबा खंय कोणी हेला बी लागला तो परतून हाडचो म्हणून. कोणी आजून पर्यंत हाडूं ना. ताका लागून आयज सांजचे आमी FIR फायल करतले. सेम आमी इंटिमेट हेका केला, डेप्युटी कलेक्टरानूय केला, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसानूय आमी केला की आमकां CCTV आमकां प्रोवायड करचे म्हणून. हांवें आमच्या पुलीस स्टेशनार इन्फॉर्म केलेलें आसा. आमी चीफ ऑफिसराक लेटर सांगलें. ऑलरेडी थंय एक वॉचमॅन आसता आनी आमच्या गॅरेजीन 2 वॉचमॅन नायट वॉचमॅन ड्युटी करता. तरी सुद्दां सांगून दिसता की 4 सायडीच्यान एंट्री आसल्या कारणान म्हाका दिसता तेंच्या डिपार्टमेंटान मामलेदारान आपणी खंय तरी वेवस्था करूंक जाय. सेक्युरिटी आपले डॉक्युमेंट्स आपली सेक्युरिटी करपाक जाय. तशेंच हांव दुसऱ्याय डिपार्टमेंटान म्हणटा खुबशे हांगासर डिपार्टमेंटा तेणी आपले बिलॉंगिंग्स आपले कॅर घेवंक जाय म्हणून. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.